प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 15वी चीट 1 ते 3 पर्यंत आनी 11 ते 32 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हावेसोर 15 सांडलोलो मेंढरो. 2 उसूलदार आनी सगळे तरेची पातकी मनशां जेजूक आयकोंक ताजेशी येतालीं. आनी फारिझेव तशे 2 शास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर जेवता खाता. तेन्ना ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. सांडलोलो पूत. आनीकूय ताणें सांगले, कोण एकल्या मनशाक 2 पूत आसले आनी तांच्या मोदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलें एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या गिरेस्तकायेची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली आनी थंय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोणेक लागीं चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतान दुकरां चोरूंक धाडलो. आनी दुकरां खाता त्यो सांगोथोरी खावन आपलें पोट भरूंक ताका खुशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवणाक कांयच दिनासलो. शेकी सोयरानार येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवाड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जाय सोर जेवन खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणोंक आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें. आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचे उमे घेयत रावलो. पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणोंक आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्र वेगीचे वेगीं हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात. गुळगुळीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया, कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो, तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो तो परत मेळ्ळा आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतान आसलो. ताणें संगीत आनी नाच जातात ती आयकली आनी एका चाकराक आपूण कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाडकुलो मारला. पूण तुजो बोर रागार जालो आनी परतीपालून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण शिंदोळ बायलां बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताच्या पासत धाकटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. तर हो तुजो भाव मेल्लो, तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो तो परत मेळ्ळा.
प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शेवटतमान मातशें लांब आसा, पूण आयज आमकां एक जेजू बरी शिकवण दिता. ही वोपार घालता एका सांडलेल्या पुताची. आनी भाव भयणीनो, आमी वोपार आयकल्या पोतून ही तुका सजमणी दिवपाक म्हाका गरज ना, पूण आयज आमी आमच्या सर्गीच्या बाबा भाशेन ही वोपार वाचली जाल्यार आमी पळयता की आमचो सर्गीचो बाप इतलो मोगाळ. हो जो बाप ज्या बायक 2 पूत आसले, तो जावन आसा आमचो सर्गीचो बाप. आनी भाव भयणीनो, ह्या आयच्या वोपारीन जेजू म्हणटा, ह्या बापायक 2 पूत आसले. एक पूत आपले सगळें घेवन वता, दुसरो पूत घरा रावता, सगळें आपल्या बापाक आयकता, सगळें बरें करता. पूण जो पूत भायर वता, सगळें काबार करता आपले पयशे, आनी सगळ्या शिंडोळ बायलां बरोबर रावन सोरो पिवन सगळें वायट करून तो पोत्तून येता. आनी ताजो पाय ताजो बापाय ताका पोत्तून घेता आनी एक व्हडलें फेस्त करता. खावन पिवन खुशाल जावपाचें फेस्त करता. आनी भाव भयणीनो, हेच भाशेन आमचो सर्गीचो बाप. आमी सगळीं भुरगीं पातकी, पूण कितें जाता जेन्ना आमी भावार्थ दवरता जेजूचेर, जेन्ना आमी खरेंच आमच्या जिविताचेर नियाळ करून आमी देवा कडेन बोगसणें मागता, आमच्या मनाची नोळसणी करता, आमी परतून देवा कडेन येता. देव आमी कितें वायट केलें तें केन्नाच पळयना, आमी सगळीं पातकां केल्यां तें आमकां पळयना, पूण आमकां आतां तो बोगसणें दिता, ताजो मोग दिता, आमकां परतून ताची भुरगीं कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्या पुता भाशेन जाता तेन्ना आजून एकदम वायट करता. कित्याक तो पूत ताणें कितें कसलेंच वायट करूंक ना. तो बापायचें आयकतालो आनी तो कसलें पयशे ताणें आपले बापायचे पयशे घेवन शिंदोर बायलां बरोबर सोरो पिवन कसलें काम करूंक ना. तो आसलो घरा कडेच, तो आपल्या बापाय कडेन आसलो. पूण कितें घडटा जेन्ना ताजो भाव परतून येता, तो आपल्या बापायक म्हणटा, हो तुजो पूत परतून येयला. आपूण म्हणना की म्हजो भाव आयला, हो तुजो पूत सगळें पयशे वगडून आयला आतां, आनी तूं ताका परतून घेताय आनी तूं सगळें फेस्तां करताय. तेन्ना भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या पुता भाशेन जाता तेन्ना आमी खरेंच देवाची भुरगीं जायना, आमी एक गुलाम जाता. कित्याक देव आमकां आशेता की जेन्ना आमची भाव भयणांची पातकी आसात परतून येतात तेन्ना आमकां खुशाल जावपाची गरज. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या मोगान भरलेले आसा, जो लोक खरेंच आपलें जिवीत पिड्यार केलां, वायट वस्तू केल्यात, पूण ती बोगसणें देवाचें मागून परतून येतात, तेन्ना आमी कितें करता, आमी तांकां परतून तेंच सांगता, तूं हें केलाय, तो हें केलाय, तूं असलो मनीस जाल्लोय, आनी आमी तांकां परतून आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातेन घेना. आनी भाव भयणीनो, आयज ही शिकवण चड करून व्हडल्या भावा पासत. कित्याक व्हडले भाव जे आसात, जे लोक इगोर्जेन वतात, मागणें करतात, तेर्स करतात, मिसाक वेतात, सगळें बरें करतात. पूण जेन्ना पातकी लोक आपलें मन बदलून आपली मनाची नोसणी करून परतून येतात, आमी जे व्हडले भाव आसात, आमी ह्या धाकट्या भावांक आमच्या जे परतून येयल्यात तांकां आमी येवकार दिना. आमी तांकां खरेंच आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फामिलीन घेना, आनी आमी एकदम देवाची भुरगीं सारकीं आमी जायना. वय आमी मिसाक वता, आमी इगोर्जेन वता, आमी मागणें करता, पूण आमी फकत जें काम देवाचें आहा, जोडटी घेवपाची, ती जोडटी आमी घेता. आनी आमी खरेंच दुसऱ्यांक जो परतून येवंक सोदतात तांकां आमी पयस करता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें आमी नियाळ करता, आमी जावनी खरेंच देवाची भुरगीं जी सगळ्यांक येवकार दिवपाक तयार आसात. देवान आमकां येवकार दिला, आमी कितलें वायट केलां, पूण देवान आमकां परतून घेतलें आमची भुरगीं म्हणून. कित्याक आमी जेन्ना बोगसणें मागलें देवाचें, देवान आमकां बोगसणें दिलें ताच्या पुता वरवीं, आनी आमकां ताची भुरगीं केलीं. तेच भाशेन आमी सगळ्यांक बोगसणें जी देवा कडेन बोगसणें वतात, खरेंच नियाळ करतात, आपल्या मनाची नोळसणी करतात, परतून येतात, ताका आमी येवकार दिवपाक तयार जावया. आनी खरेंच आमी खरे भाशेन देवाची भुरगीं म्हूण आमी हें जिवीत आमी सारूया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवड येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.